गावच्या श्री सातेरी देवीचो पुनर्प्रतिष्ठापन सोहळो दिनांक 3, 4, 5 अशे 3 दीस जातलो. 3 दीस भरगच कार्यक्रमा निमित्तान हो सादर जातलो. ह्या वेळार 2019 आमी देऊळ मोडलें आणि अवघ्या एका वर्सा भितर आमी ह्या देवळाचें बांदकाम पूर्ण केलें. सगळे लोकांच्या सहकार्यान 1 वर्सा भितर आमी काम पूर्ण केलें. मदीं कोविडाचो काळ येयलो तेन्ना खंय डोनेशन आमकां मेळपाक शकलें ना. परत एक 4 वर्स कंप्लीट जाले आणि 5व्या वर्सा पदार्पण केलें. 5 वर्सा पदार्पण केले कडेन हे नारी शक्ती जे लोक हांगा उपस्थित आसा तेंच्यांनी बरे मोठी संख्येन हांगा ह्या देवा खातीर 10 लाख डोनेशन जमवले. 2 ग्रुप करून गेले. एक केपे बागा पावले, एक सांगे बागा पावले. अशें करून सादारण 10 लाख डोनेशन केले आणि तितूंतल्यान हे काम आमी आज सिद्ध करपाक शकले. आता आमगेलो पुनर्प्रतिष्ठापन कार्यक्रम 5 नोव्हेंबर ह्या दिसा आसा आणि त्या दिसा दनपारां आणि सांजे दोन्ही टायप महाप्रसादाचे आयोजन आसा. तशेंच सांजे अंबानी हो नाट्य प्रयोग जातलो. मान्यवरांची बी उपस्थिती आसा. ह्या वेळार सगळ्या लोकांक सगळे दोन्ही केपेचे जावं सांगेचे तसे आणि इतर भागाच्या लोकांक मोठी संख्येन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावन आमच्या कार्यक्रमाक हात लायलो कडेन आसा. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं, सगळ्यांची बरी राखण करूं देव.